नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. 3 दिसांचे अधिवेशन म्हळ्यार लोकशायेचो खून. मुख्यमंत्र्यांची चल्ल्या हुकुमशाय. सरकाराचो अर्दुकुटो वावर. 3 दिसांच्या अधिवेशना वयल्यान विरोधकांचो सरकाराचेर फोग. एनईपी खाला 6वेच्या पुस्तकांचे प्रिंटिंग सुरू. 10वे खातीर पयलींचीच एससीईआरटीची संचालक मेघना शेटगांवकाराची माहिती. पहिली ते 3री मेरेन अंदू सावन एनईपीचो विचार. $232 एलडीसी पोस्टा खातीरची स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची रोखडीच सीबीटी 3 परीक्षा. 14,000तले 464 उमेदवार दितले स्किल टेस्ट. नेवरा रेल्वे स्टेशनाक थळाव्यांचो विरोध. वाठारांतली खाजना काबार जातली म्हणून थळाव्यांचो दावो. प्रकल्प फुडें व्हेल्यार आंदोलनाची आमदार विरेश बोरकाराची शिटकावणी. कोरगांव सुरावली केळशी लाटंबारसे ग्रामसभा. केळशी हायवे कोरगांव लाटंबारसे पंचायत सचिवाच्या कामाविशीं चर्चा जाल्यार सुरावले ग्रामसभेच्या कामकाजाचेर थळावे बेजार. सगळ्या सरकारी हॉस्पिटलांनी सबसिडायज रेटीन सरकार दितलो केअरटेकर. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची घोषणा. कॅन्सराचेर बरे उपचार दिवपाक यत्न. मया मेगा हेल्थ कॅम्प. आणि काणकोणा खोतीगांव वाठारांत परवाने घेवच्या आदी राना खात्याचे बांदकाम म्हण बोवाळ. थळाव्यांनी काम उडयले बंद. आमदार तवडकार म्हणटा उठसूट कितेंय करचें न्हय. फक्त 3 दिसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दवरप म्हळ्यार लोकशायेचो खून. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव उलयलो. सरकाराचो हो अर्दुकुटो वावर. गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय उलयलो. डबल इंजिन सरकार फेल जालांच पूण त्याच बरोबर भियेलाय. रिव्होल्युशनरी गोवानाचो विरेश बोरकार उलयलो. फक्त 3 दिसांच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचेर विरोधकांच्यो प्रतिक्रिया. The decision of the government to summon the assembly for 3 days is basically murder of democracy. आमी जेन्ना बोवाळ केलो एज ऑपोजिशन की हे सेशनाक म्हाका दिसता मुखार दीस आमकां जाय म्हणून चड दीस जाय म्हणून त्या वेळार स्पिकरान लास्ट सेशनाक सांगलेलें की दीस मायज मार्चाच्या म्हयन्याक जातले म्हणून. पूण दूख म्हाका जाता आज हो डिक्टेटोरियल सालाजाराचो सरकार ज्या पद्दतीन बिलां हाडपाचो प्रयत्न करता, डिस्कशन बंद करपाचे प्रयत्न करता, ऑपोजिशनाक टार्गेट करता, एक्टिविस्टाक टार्गेट करता. दिस इज बेसिकली अ डिक्टेटोरियल अप्रोच ऑफ दिस प्रमोद सावंत सरकार. दिस इज कंप्लीट जोक एंड अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. कित्याक म्हणटा आमकां कितले इश्यू आहात काडपाचे. वी आर elected to raise the voices of the people. If we don't get the chance to do this, what is the use? They just want to stifle our voice because, I repeat, the government is scared of the opposition. The government doesn't want to face embarrassment day after day, and that is the place which, according to me, is the temple of democracy. This is completely a move which is an embarrassment to the constitutional values and to democratic values. 3 दिसाचे असेंब्लीचे सेशन घेवप हाजो अर्थ सरकार बेगिनतल्या बेगीन असेंब्लीचो वावर काडूंक सोदता. म्हळ्यार एक फॉर्मालिटी म्हणून ती असेंब्ली कशी तरी घेवन सोंपोवंक सोदता. हें म्हाका दिसता लोकशायेची हत्या ही एक आमकां घटनेन दिल्लो एक एपॅरेटस, एक जो आमकां मेकॅनिझम दिला. लोकशायेन ओपोजिशनान प्रश्न करप आनी सरकारान ताजी बरे भशेन उत्तर दिवप. ही एंटायर प्रक्रिया जी आहा
ती डिस्टर्ब करपाक सरकार सोदता, कित्याक सरकारा कडेन उतरां ना, हें सिद्ध जाल्लें आहा. आतां अशें दिसून येता की BJP डबल इंजीन सरकार आसा तो फेल जाल्लो आसा, कित्याक तांकां फेलियर पावल्लो आसा आनी ताका लागून ते 2-3 दीस असेंब्ली सेशन दवरतात. आनी आयज असेंब्ली सेशन 1-2 दिसांनी जाता हो अन्याय आमचेर सगळ्या लोकांचेर आसा, गोंयकारांचेर आसा आनी हो अन्याय सरकार करता. लोकांनी जागृत जावपाक जाय. आमी हो विशय मांडटले, पण परत आमी स्पिकराकूय बरयलें की असेंब्ली सेशन आसा हें मातशें वाडोवन दिवचें. नव्या शिक्षण धोरणा खाला 6वे खातीर SCERT नवी पुस्तकां प्रिंट करपाक दिल्यात. 10वे खातीर पयलींचीच पुस्तकां उरतलीं. 10वेक नव्यान आस्पावीत केल्ल्या विशयांच्या अभ्यासक्रमाची पुस्तकां दितले. SCERTची संचालक मेघना शेटगांवकार प्रुडंटा कडेन उलयली. पयली ते 3री मेरेन NEP लागू करपा विशीं सोमारा बसका जातली. 6th स्टँडर्डाक फुडल्या एकेडमीक इयर म्हणजे 2025-2026 ताच्या पासून सगळे नवे करिक्युलम इंट्रोड्यूस जाला. बुक्स आसा ते NCERTचे सगळेच आनी तातून आमी थोडे बुक्स ऑलरेडी आमी 6th ग्रेडाचे प्रिंटाकय दिल्ले आसात. सो 6th फॉर दीस कमिंग एकेडमीक इयर इट वूड बी ऑल न्यू बुक्स एंड न्यू करिक्युलम. एंड ताचे मात बुक्स सेम उरतले कारण NCERTन अजून नवे बुक ताचे पब्लिश केले ना. पण जे नवे सब्जेक्ट नवे करिक्युलर एरियाज इंट्रोड्यूस केला, फॉर एक्झाम्पल इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, ताच्या खातीर जो कंटेंट आसा तो आमी ऑलरेडी रेडी केल्लो आसा. ताजे बुक्स रेडी जातात आनी ते गोवा बोर्डाच्या थ्रू अवेलेबल जातले फॉर द स्टुडंट्स ऑफ 9th and 10th स्टँडर्ड. 1st to 3rd बी NCERTतले नवे बुक्स आयल्यात आनी आतां आमचे स्टेडींग कमिटीन डिसिजन जातले की आमचे फर्स्टाचे, सेकंडाचे, थर्डाचे NEP आमी कशी इंट्रोड्यूस करपाचे आसा. आता कशें जाल्लें की प्रायोरिटी 6thचे आनी म्हणजे आमची मिडल आनी सेकंडरी लेवलाक दिल्ली कारण ते एप्रिलांतल्यान स्टार्ट जावपाचें आशिल्लें. आनी हाचें डिसिजन आतां इट वील बी टेकन व्हेरी सून, मे बी नेक्स्ट कमिंग मिटींग जी आमची आसा तातूंत सुद्दां हे डिसिजन जातलें की आमी कशें लायटली फॉर फावंडेशन स्टेज. LDC पोस्टा खातीरची स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची CBT 3 परीक्षा रोखडीच जातली. 232 पोस्टांक सुमार 18,000 लोकांनी CBT 2 परीक्षा दिली. 14,000 मायज उमेदवार परीक्षा पास जाले. तातूंतले 1,160 जाण सिलेक्ट जावन CBT 3 परीक्षा दितले. तातूंतले 464 उमेदवार कुशळटाय परीक्षेक बसतले आनी तातूंतले पास जाल्ले 232 उमेदवार LDC पोस्टा खातीर सिलेक्ट जातले. गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचे गठन केला. उपरांत जे LDCचे वेकंट पोस्ट आहेत त्यांची एडव्हर्टाइजमेंट आउट झाली आणि त्याच्यात एक सक्तीचे केले ते म्हटल्यार कोंकणीत पास जावप हे सक्तीचे आशिल्ले आणि कोंकणी खातीर 10 मार्क्स राखी दवरलेले. सो जवळपास 232 पोस्ट LDCचे आशिल्ले आणि या 232 पोस्टा खातीर जवळपास 22,000 भुरग्यांनी एप्लाय केले. तातूंतले 18,000 भुरगे हे एक्झामीक बसले CBT 2 खातीर आणि तातूंतले 14,600 भुरगे हे एक्झामीक पास जाले आणि सध्या स्क्रुटिनी चालू आसा. स्क्रुटिनी जावन 1,160 भुरगे सिलेक्ट जातले आणि तातूंतल्यान CBT 3 एक्झाम बसतले आणि हे भुरगे CBT 3 एक्झाम क्लियर केल्या उपरांत तातूंतले 464 भुरगे स्किल एक्झाम दितले आणि तातूंतल्यान ते 232 पोस्ट हे LDC पोस्टाक सिलेक्ट जातले. बट हातूंत एक मजेची गजाल ती म्हटल्यार कोंकणीची सक्ती केल्या कारणान जवळपास 676 भुरग्यांक 10 पैकी 10 मार्क्स पडलेले आसा, म्हटल्यार 3.69% उरली. मागीर 89 भुरग्यांक 10 पैकी 1 मार्क पडलेले आसा. तशेंच 31 भुरग्यांक 0 मार्क्स पडलेले, 10 पैकी 0 अशे मार्क्स पडलेले आसा. ताचे भायर 10,000 भुरग्यांक 7 पैकी कमी पडलेले आसा. सो अशें तरेन आमकां पळोवपाक मेळटा की कोंकणीत भुरग्यांक खुबशे भुरग्यांक कमी मार्क्स पडले हे एके सायडीन पळोवपाक मेळटा. बट काही भुरगे अशे आसा तांकां 10 पैकी 10 पडलेले आसा. 676 भुरग्यांक 10 out of 10 पडलेले आसा. ही बरी गजाल आसा. सो अशा तरेन कोंकणी सक्ती केल्या कारणान गोंय सरकारचे बरे डिसिजन आसा अशे खुबशे लोक मानतात. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. नेवरा येवपी नव्या रेल्वे स्टेशनाक थळाव्यांचो विरोध. ग्रामसभेत विरोधात थाराव. रेल्वे स्टेशन आयल्यार वाठारांतली खाजनां काबार जातली म्हण थळाव्यांचो दावो. आमदार विरेश बोरकारूय ग्रामसभेक आशिल्लो. सरकार रेल्वे स्टेशन हाडटा जाल्यार आंदोलन करपाची आमदार विरेशाची शिटकावणी.
सरकार जो आसा BJP सरकार आसा तेका गोंयकारांचे आनी सामान्य लोकांचे मातूय पडले. प्रत्येक वेळार तो खंय ना खंय बुलडोज करपाक सोदता. लोकांक विश्वासान घेयनासतना आपणाचे विचार जे आसा ते लोकांचेर थापपाक सोदता. प्रत्येक लोकांनी आपणाचो हात वयर काडून ओपोज केल्लो आसा, विरोध केल्लो आसा. कित्याक आमची खाजण शेती आसा, सामको इकोसिस्टम आसा, हांगा एंडेंजर्ड स्पिसीज बसून आसा, कितलीशी एंडेंजर्ड स्पिसीज हांगा येता आनी खंय ना खंय हें प्रोटेक्ट जावपाक जाय. रेल्वे स्टेशनाच्या नांवान तुमी खंय ना खंय कोळशाची जी लॉबिंग आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. लिपोवपाची कांयच गरज ना. इतलो लागीं आमचो करमळेश रेल्वे स्टेशन आसा, 6.1 किलोमिटर. सारको समज गुगल लोकेशन समज पळयलो 6.1 किलोमिटर हांगाच्यान आसा आनी इतलो लागीं समज रेल्वे स्टेशन आसा जाल्यार दुसरो रेल्वे स्टेशन कित्याक आसा. सो हो सामको हें आसा तो म्हणजे हेका कोळशाक लागून आनी तेकाच लागून आमचे सगळे गांवच्या लोकांनी हेजो विरोध केल्लो आसा. सगळे पंचायत बॉडीनूय विरोध केल्लो आसा. रेजोल्युशनाक मांडटले जशें सीएमान सांगलेलें की तुमचो कितें विरोध आसा तो मांडचो म्हणून. आनी आमी दोनूय पंचायत हावसी मंडळ पंचायत आनी नेवरा पंचायतीचो ऑलरेडी दोनूय पंचायतीचे ग्रामसभा जाल्ल्यो आसा. रेजोल्युशन मांडटले आनी म्हाजें ऑलरेडी लेटर जें आसा तें सीएमाकूय गेल्लें आसा. आमचो पंचायत बॉडीचो स्टँड आसा की आमी जेन्ना आमकां कळ्ळें, जेन्ना येयले मिडिया न्यूजार सगळ्या येयले तेन्ना आमचो ओपोजीट आहलो की आमकां नाका म्हणून तो. कित्याक आमचीं शेतां आसा इतली लागीं आनी ऑलरेडी एक स्टेशन आसा. इतलें लागीं स्टेशन आसतना आमकां आनी दुसऱ्या स्टेशनाची गरज ना. इतलीं शेतां आसा, शेताक करता, शेतां बेश्टी ना ती, लोक करता शेतां आनी गरज ना आमकां त्या रेल्वे स्टेशनाची. आमी सगळी आमची सगळी बॉडी अगेन्स्ट आसा. कोरगांव, सुरावली, केळशी, लाटंबारसे आयतारा ग्रामसभा जाल्यो. केळशी ग्रामसभेत वेळसांव ते केळशी जावपी हायवेक विरोध करपाचो थाराव. कोरगांव ग्रामसभेत सचिवाचो तेक्यान गांवांत बेकायदेशीरपणान झाडां कापप, दोंगराची कापणी असले प्रकार सुरू आशिल्ल्यान सचिवाच्या बदलेची मागणी. लाटंबारसे ग्रामसभेत सचिव कारणा बगर काम आडायता म्हण सरपंच आनी पंच वांगड्यांची कागाळ. कोरगांवात येवपी मेगा प्रकल्पा खातीर बेकायदेशीर तरेन दोंगर कापणी आनी झाडां कापप सुरू आसा. सुमार 2000 मायज झाडां कापल्यात. हाका पंचायत सचिवाचो पुराय तेंको आसा. सचिवाची बदली करची तशेंच दिल्ली परवानगी रद्द करची वा उपोशणाक बसतले म्हण थळाव्यांची शिटकावणी. लाटंबारसे जाल्ल्या ग्रामसभेत पंचायत सचिव कामां सारकी करिना देखून सरकारा कडेन हे विशीं उपाय काडपा विशीं मागणी करतले असो निर्णय जालो. सचिव फकत अर्दो दिसूच काम करता तशेंच कारणा बगर लोकांची कामां आडावन दवरता असो सरपंच आनी हेर पंच वांगड्यांनी आरोप केला. सो आमच्या ग्रामस्था कडल्यान म्हाका खुबश्यो कंप्लेनी येताल्यो की कारण अशें तांकां डिफिकल्टीज जाताले. अर्जंट जर कितें आसा जाल्यार हो मेळना जाय. स्टाफाक विचारल्यार स्टाफ म्हणटाली खबर ना म्हणटाली, खंय तरी गेला म्हणटाली, व्हिडिओन गेला आनी खंय गेला, एकदां अशें बीन सांगताली. बट तो ते आमी कन्फर्म करून पळयलें जाल्यार तो त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान नासतालो. हेतूर खंय तरी तो आपल्या तेजेर कोणाचो तरी हात आसा, तेजो तो पावरीचो मिसयूज करता आनी इतलें म्हणटा की हेजेर एक्शन जावपाक जाय. केळशी ग्रामसभेत वेळसाव ते केळशी जावपी हायवेक विरोध करपाचो थाराव जालो. हो हायवे थळाव्यांच्या फायद्याक न्हय जाल्यार कोळशाची येरादारी करपाक मजत जावची म्हण बांदता असो थळाव्यांचो दावो. वेलसांव जंक्शन टू हॉटेल लीला जंक्शनाचेर तो नॅशनल हायवे येता NH-17B म्हणून ताचेर आनी तितलेंच थंय हायवे येता थिंगसून आनी वेलसांव जंक्शन टू लीला जंक्शन आनी मदें खंय रिवर सालांत जेटी येताय. सो म्हाका भंय लागलो की हे हायवे आसून तांकां लिंकींग रोडूय आसपाक शकता. ते बसत हांवें म्हणलें आमकां हायवेय नाका किंवा रिवर सालांत जेटीय नाका. सुरावले जाल्ल्या ग्रामसभेत फाटल्या ग्रामसभेचे मिनीट वाचिनासतनाच आयतारची ग्रामसभा जाल्या असो कांय थळाव्यांनी आरोप केलो. जाल्यार आमी सदांच पंचायत राज एक्टा प्रमाण ग्रामसभा घेतात म्हण पंचायत वांगडी सांगतात. They did not allow anything because our point was that it is old last Gram Sabha, adjourned Gram Sabha, because whatever minutes that were written were not discussed. But today also they said it was discussed, but the majority what they brought in was bulldoze their way. As per the law, Gram Sabha Panchayat Raj Act प्रमाणे घेता है. Only development proposal, any complaint should be in the right forum, not in the Gram Sabha. आमगे डेव्हलपमेंट प्रपोजल आणि जी एलिगेशन घाताय ते कितें ट्रेड लायसन्स दिली हें दिली ती एज पर द लॉ पंचायत बॉडी मिटिंगाचेर एप्रूव जाले.
आणि आता आमची ग्रामसभा सारखी स्मूथ झाली, बजेट पास केला. पर्रा ग्रामसभेत शेतजमनीचेर लँड फिलिंग, कोयराचो प्रश्न, दर एका वॉर्डात CCTV घालप आणि बजेटाविशीं चर्चा जाली. जो जावन आसा तो आमचो गांवच्या लोकांचो जागो आनी प्रायमरीली यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसीस. आतां कोणे जरी तर पयलीं कोमनीदाद जाग्यांनी घरां बांदला वा कितें कमर्शियल एक्टिविटीज करता, कोमनीदाद हॅज टू लूक इन टू दीस एंड दे हॅव टू इन्श्योर दॅट लीगल प्रोसेस इज टेकन. सेक्युरिटी इन्क्रीज करपाक आनी इम्प्रूव करपाक गांवांनी जरी तर आमी सेक्युरिटी इम्प्रूव करतले आनी लोक शिटूक जरी तर आसतले जाल्यार खंय ना खंय सेक्युरिटी कॅमेराज, CCTV कॅमेराज, एंट्री आनी एक्झिट पॉइंट ऑफ ईच अँड एवरी वॉर्ड घालपाची गरजूच आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पेशंटां बरोबर जेन्ना फामील नासता तेन्ना तांकां पळोवंक सबसिडायज रेटीन केअरटेकर मेळटले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची घोशणा. सगळ्या सामान्यांक ह्या वेवस्थेचो लाव घेवपाक मेळचो. गोंयभरच्या सगळ्या सरकारी हॉस्पिटलांनी सुविधा हाडपाचो मंत्र्याचो प्लान. कॅन्सरा सारख्या दुयेंसाचेर बरे उपचार दिवपाक सरकाराचो यत्न. मया पंचायतींत खासा मेगा हेल्थ कॅम्पाचें आयोजन. आमदार प्रेमेंद्र शेट्टी आशिल्लो. सरकार कित्या खातीर तुमी निवडून हाडला सरकार इतल्याच खातीर की सामान्य मनशाच्या जिवनात वेगळे तरेचें परिवर्तन करपाक म्हणून हे सरकारचे देशाचे प्रधानमंत्री सदां म्हणटा एक मंत्री एक आमदार एक वेगळे तरेन काम करपाचो प्रयत्न करपाची गरज आसा. हे आमी करतले सबसिडायज करून सामान्य मनशाचो पेशंट जो पर्यंत हॉस्पिटलांत ना हे सगळे सबसिडायज करून आमी ते केअरटेकर थंय दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हणजे तुमच्या जिवनात केन्ना कसलो त्रास जावचो ना आनी वेगळे तरेन आमी लोकांचे आनी समाजाची सेवा करपाक खऱ्या अर्थान प्रयत्न करतलो. आयज तुमी विचार करा की हांव दुयेंस आयज म्हाका कळटा की कॅन्सराचे दुयेंसाचे त्रास कितलो जाता. हांव आरोग्य मंत्री म्हणून म्हाका जाय ते सोय हांव दिवंक शकता, पूण सामान्य जनतेक कितें करता. हांव जाय ते डॉक्टर जाय तेन्ना हांव थंय उपलब्ध करून दिवंक शकता, पूण सामान्य मनशाच्या जिवनात केन्ना तुमी विचार केला ह्या तरेची गोष्टी जाल्यार कोण लक्ष दवरतलो. आनी जे प्रेमेंदाक जाय त्या तरेचे गोष्टी हे सरकार आनी देशाचे नेतृत्व जे ठरयता. डिस्ट्रिक्ट जनरल फाउंडेशना पासून मेळणारो पैसो हो आमी 3 आरोग्य केंद्रांत घालपाचो ठरयल्लो आसा. मये, पिळगांव आनी कारापूर सरवड ही तिनूय जी आमची मेजर प्रायमरी हेल्थ सेंटरां आसा ही बऱ्या तरेन डेव्हलप करून सुसज्ज अशी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवन ज्यो सगळ्यो सुविधा त्या हेल्थ सेंटरांनी जायो अशें सगळें आमी आरोग्य मंत्र्याक सांगलेलें आसा आनी ताणें मंजूर केला. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. दिवचल लाटंबारचे पंचायतींतल्या लाडफ्या गांवांत गोंयांतल्यान महाराष्ट्रांत वचपा खातीर बेकायदेशीरपणान डांबरी रस्तो केला. लाटंबारचे पंचायतीन आयतारा वचून पळोवणी केली. हो रस्तो पुराय तरेन बेकायदेशीर. ह्या रस्त्या विशीं सरकाराक कांयच खबर ना. सरकारी यंत्रणेक पुराय तरेन काळखात दवरून हो वावर चल्ला म्हण लाटंबारचे पंचायत वांगडी उलयले. नमस्कार. लाटंबारचे हे पंचायतीन लाडफे गांवांत एक आंतरराज्यीय रस्तो तयार जाला हो निर्देशान आयला. एक गजाल अशी की आयज लाटंबारसेच्या सरपंच रामाज आहात आनी इतर त्यांचे जे वांगडी आहात ते हांगा लाडफ्या येवन त्यांच्यानी पाहणी केली की महाराष्ट्रातले आंबडगांव आणि गोंयांतले लाडफे हे दोन्ही जे गांव आहात ते एकठांय करपा लागून सुमारे 8 मिटरचो रुंदीकरणाचे आणि एक ना 5 किलोमीटर रस्तो हो रस्तो डोंगर कापून झाडां कापून बरोच एक डांबरीकरणचो रस्तो तयार जाल्लो. आणि ह्या हितून दिश्टी पडटा की खंयच्या डिपार्टमेंटा कडेन ही नोंद ना. फाटीं आमच्या कडेन हेच्यान पयलीं हो विशय येयल्लो तेन्ना आमकां अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की ऑलरेडी हे मॅटर आसा की जो रोड हांगासर कन्स्ट्रक्ट करता तेजेर ते डेप्युटी कलेक्टरान आसा म्हणून आनी ते ऑलरेडी स्टॉप केल्या म्हणून. पूण आयज इतलो व्हडलो रस्तो कंप्लीट जाल्लो आसा हे आमकां
म्हाका तर आनी पंचायतीक कसलीच तेंच्यांनी परमिशन घेवंक ना, त्या कारणान आमी आयज हे इन्स्पेक्शन करूंक हांगासर येयल्लेले आसा. सांगचें म्हटल्यार फाल्यां जेन्ना ही बॉर्डर आसा, आमची ही गोवा महाराष्ट्रा बॉर्डर आसा, मेन म्हणजे फाल्यां हांगासर वेगवेगळ्या हेची तस्करी जावपाक शकता. सरकारान हेजेर कडक कारवाई करपाची गरज आसा आनी तेज्या पयलीं ही जी कितें इलिगलिटी जाल्लेली आसा तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जावपाक जाय. महाराष्ट्रासून बाउंड्री जॉईंट जाता आणि एकाय प्रकारच्या डिपार्टमेंट जे रेव्हेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट आहे एकट्या काय खबर ना, ना RTO खबर आहा, ना एक्साइज डिपार्टमेंटाक खबर आहा, ना हेका आमच्या पोलीस जे आउटपोस्ट आहा तांकां खबर ना, पोलीस स्टेशनाक खबर ना. अरे नक्की चल्लें कितें? अशा पद्धतीन जर काम ह्या सरकारान जर चालू दवरलेलें जाल्यार हे अशें आमी पंचायतीच्या मार्फत हांव सरपंचाक सांग हे आमी कशेंच खपून घेवप ना. मेळटा त्या म्हायतीन अशें कळटा की महाराष्ट्राच्या दिशेन एक मोठो प्रोजेक्ट चालू आहा. त्या प्रोजेक्टाक कनेक्टिविटी करपाक हो अंतर्गत रस्तो जो बॉर्डरीक पावपाचो आनी बॉर्डरी पार पावपाचो चल्लेलो आहा. आनी ह्या बाबतींत आज पाहणी हांगातले जे ठरावीक सरपंच आहा ते लाटंबर ते हांगा येयले, तेंच्यांनी पाहणी केली. त्या ह्या बाबतींत तेंच्यांनी फुडाकार घेवन ही जी इलिगलिटी चल्ला ताच्या बद्दल CM आनी PM कडेन ही गजाल पावयतली अशें सांगलां आनी ह्या बद्दल एक्शन केलें वयतलें हेंय सांगलां. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. काणकोणा खोतीगांव वाठारांत राना खात्याकडच्यान कसलेच परवाने नासतना बांदकाम सुरू केल्ल्यान बोवाळ. थळाव्यांनी बांदकाम आडायलें. थळावो आमदार सभापती रमेश तवडकारूय सुवातेर पावलो. उठसूट येवन कितेंय करपाक मेळचें ना. लोकांच्यो भावना लक्षांत घेवच्यो. राना खात्यान लोकां कडेन बसका घेवची म्हण तवडकार उलयलो. कंस्ट्रक्शन करता जे खरें म्हळ्यार हांगा खंयच्याच प्रकारचे जंगलां कंस्ट्रक्शन करपाक जायना आनी प्रत्यक्षांत लोकांनी हांगा काम बंद केल्लें. आनी हांवें तेच सांगलां की काम सुरू करचें बरें आसा न्ही, की सरपंचान आज जे ग्रामसभेक जो विशय जाला तो तांणी कन्वे करचो. लोकांची भावना समजून घेतल्या शिवाय हांगा खंयच्याच प्रकारचें काम करचें न्ही अशा प्रकारचो निर्णय बाकी लोकांनी घेतलेलो आसा. आनी त्यामुळे हो एकंदर विशय आसा तो हायर ऑथॉरिटीज आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तांकां करचो अशें तांकां आमी विनवणी केल्ली आसा. प्रत्यक्षांत स्टॉप जाल्लें आसा, पब्लिकेन स्टॉप केल्लें आसा आनी हांव येवन तांकां सांगलें की स्टॉप करपाचें डायरेक्शन दिल्लें आसा की खंयच्या उठसूट येवन तूं करपाक मेळचें ना. हांगा पब्लिकेची संवेदना आसा न्ही. हांगा फॉरेस्ट आसा ती आपलें एक घर बांदपाक हांगा सोदताले इल्लीगल आनी काल हें कळ्ळें नंतर काल तेमी 2 दीस पयलीं मार्किंग केलें खबर आसलेली आमकां आनी खबर आसून आमी पंचायतीक आमी एक ग्रामसभा आसली आहेत कारण आमी एक थंय आमी एक एप्लिकेशन दिल्लें की इल्लीगल अशें चल्लें आसा तुमी तेजी इन्क्वायरी करची म्हणून. आनी आयज सकाळ फुडें 9 हांगा काम सुरू जालें. त्या वेळाचेर आमचे खुबशे जाणांनी पयले नंतर आमकां फोन मारलो आनी आमी आयले की ही सरपंच आमची केपेबल ना आनी तिका पडोनूच गेल्ले ना म्हणून आमच्या ह्या सगळ्या लोकांनी लोकल सेक्टर येवन आमी हे काम स्टॉप केलें. आनी त्या गार्डाक विचारलें, गार्डाक विचारलें तो आमच्या एकट्याक विचारता तूं कोण गाय विचारपाक गार्ड म्हणटा. आमी गार्डाक विचार तुजी परमिशन दी म्हणून सांगलें. गार्ड परमिशन दिवपाक शकना असं म्हणपाक लागलो. असं जाल्यार दी म्हणटा ताका आमी, जाल्यार तो पळोवन गेलो नाच जालो आनी अजून आयलोच ना. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.